कळले म्हणजे 4 दीस जाले डॅडी ऑफिसाक बसूंक ना ते तुमका पडला. मम्मी तू डॅडी कित्याक इतलो उस्तेताय? डॅडी आसतलो बरो असलेलो जाल्यार ऑफिसाक कित्याक बसूंक ना? एक दीस लीव घेवन घरा रावचो मनीस न्हय तो. बरं मम्मी हांव मेलिनागेर वचून येता. आनी आतां हय फेस्ताक विश करूं. फेस्ताक विश करूं जाय जाल्यार फोनाचेर विश कर. कितें गे इतक्या मोठ्या फेस्ताच्या दिसा आनी फोनार म्हणून विश करूं? ओके तू वेता जाल्यार वच पूण वेताना मेरेंटी घरा स्वीट घेवन वच. थँक्यू मम्मी. मम्मी आज रॉक अंकलान फोन केलेलो आज आमच्या येवपाचें सारकें. रॉक अंकलान फोन केलेलो आनी केन्ना? दनपारा केलेलो. दनपार आनी तूं आतां सांगताय? म्हाका उगडाकच ना गे. सगळीं येतली काय? वय सगळी येतली खंय रॉक अंकल वेरांटी आनी तो वेल्डन. मम्मी हांव मागीर वयता मेलिनागेर. अरे तू मल्लिका घर वच्चे म्हणून सांगताले रे? ना हांव फोनाचेर विश करता. अगो तू आतांच म्हणटाले हांव फोनाचेर विश करिना म्हणून पर्सनली वचून विश करता म्हणून आतां कित्याक वचूंक ना? हांव जाणा कित्याक वचना तें. कित्याक वचना? आतां तो येता न्हय. तो म्हणजे कोण? आनी कोण तो येल्डन. कळ्ळें गे बेस्टेच कोणाची नांव घे चाळयता म्हाका. आलीश म्हाका न्हय ताका सांग कॉलेजीचे कांय वरांची वरां सदांच बसून आसतात. सदा एकच फावटी आयलेलो मम्मी तो. असें दुसऱ्याचें नांव घेवन चालोवपाचें बरें न्हय. एल्डराची जळता तो. म्हाका कितें ताचेर चलोवंक जाय? तो कितें व्हडलो स्कॉलर? स्कॉलर म्हणूनच मेडिकलाची फायनल इयर करता न्हय तो. ना जाल्यार थोडे आसात 3 चोडूं नाका लायतलो तुका. तू केन्नाच म्हाकाच गुन्यांव कर. हांव वेता गाडीन. तू वेताय? खंय वेताय? हांव गाडी घेवन येता फ्रेंडाक सांगलें गाडी घेवन येता म्हणून. तुका वचून आतां वेचे नाका आतां जॉन अंकलांनी वेता रॉक अंकलांनी वेता. हे कोणूच म्हाका रावपाचें नाका. कित्याक? आय हेट देम. जरी तरी तुका वचूंक जाय वचूंक तूं वच आनी गाडी घेवन वचनाका. रॉक अंकल आनी लेट जाले जाल्यार पावचपा जाय. हांवें फ्रेंडाक सांगलां गाडी घेवन येता म्हणून. तुका वचूंकूच जाय? वय तुका वचूंकूच जाय जाल्यार वच. दुसरे फावटी तूं म्हजे लागीं कितेंय विचारूंक नाका. केन्नाच अशी. हांव बरें रावता पूण हे कितें? हांव 12वेक 3 फावटी फेल जाला तें तांकां सांगपाचें ना. अरे हे कितले तेंप पर्यंत तूं लिपोवन दवरतले रे? बीकॉम पास जा पर्यंत. आसता कितें शिवाजी युनिवर्सिटीन डायरेक्ट एग्जाम बरयता. डिग्री जाल्यार पुरो न्ही तुमकां. हॅलो येस हू इज दिस? थँक्यू सर. कोणाचें फोन गो? मम्मी आमचे डॅडीक आनी प्रमोशन मेळ्ळा खंय. इंजिनियर जालो खंय आमचो डॅडी. जाले हे फेस्ताक तरी तो येता म्हूण चिंतले. हे फेस्ताक की तो येना. मम्मी आमचे डॅडीची आनी कोणी नांवां न्हू गे. जेनी सांगूंक जायना मम्मी. म्हागे फ्रेंडाल डॅडी बोटीर आसलो खंय आनी तांची बोट चायना जपान त्या सायडीन वेतली खंय. जाणा मम्मी आतां तांकां एक जॅपनीज भाव आनी एक चायनीज फ्लायट आसा खंय. जेनी ओ कसला आंटी काय तर हॅपी सँडे. सेम टू यू. जेनी हॅपी फील. आ हा मम्मी असा म्हण भियेता कितें अशें मध्ये बदरान भोंवता आनी म्हजो हात धरता. केन्ना रे बेस्टेच कितें कितें सांगता. आंटी तुका कितें भियेता काय म्हण पळयलें. अरे सद्याक हांवूच बी येता ताका. जेनी तूं भितर वच आनी ताका कितें तर पियेवंक घेवन. नाका नाका पियेवंक करिनाका आतां सगळ्याक पियोन आयला. अरे तुजी मम्मी डॅडी खंय पावली रे? हांगा कोण ना ना हांव बय घेवन आयलो. तेगे पयली भायर सरली ती. हां ती येतली तूं बस हांव तुका च्या घेवन येता. जा रे जा घेवन यो तुज्या हातांनी पडून जाता. हा आतां तुका सेम. हरीश हॅपी फील. हांव विश्वास म्हज्या डर्टी आसात. मुदी हात धरटे आसा येतना मोटरसायकलाचो केबल तुटलो. मम्मी हांव येता. वचून तू बस. घे कितें उगडून पळय. वाव इयरिंग्स कोणाक म्हाका? ना तुझे मम्मी. घे च्या. थँक्यू आंटी.
हे तुझे कॉलेज कसे चलतं रे? कॉलेज आणि चालता मी कॉलेज चालू नसून काय अरे तुझं हे फायनल इयर म्हणतात मुकल्यावर सा तू डॉक्टर एल्टन आय स्पेशलिस्ट. आय स्पेशलिस्ट नाही हार्ट स्पेशलिस्ट. आमका चेकअप मात्र फ्री असतले. फ्री कोणाक सोडूक ना. अरे तू गरीबाचे लूट ना करे. तुमच्या लगे पैसे ना हा आमची खबर करीना कोणाला गे पैसे ना त्यांची खबर करता. अरे त्या तुझ्या मम्मी लेडी खोय कवली रे येऊचा प्लॅन काय चॉईस करलो काय एक पावटी कल्लो प्लॅन करण्याची जता एक त्याला गुदगडो कोण तोय वेतात एकामेका हात धरून बराबर घेतात ते. हा बस स्टँड वसून आता कित्या एकदम गट्टी असतात आहे रकडो सोय नो तुझ्या लगे बाईक असा राम एल्टन हांव येता. अरे हे ती खोय वचपाचे नाही. मम्मी माझी ना घरासून येता गे. तू आता सांगतले नाही कोणाचेर विश करता पर्सनली कोणाचेर विश करीना पर्सनली वसून विश करता पण आता खोय येता ना एल्टन पावयतलो म्हाका. चल एल्टन. हॅलो 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 हा येता म्हणजे आजच येता अपॉइंटमेंट आजच असा. हा ओके ओके गुड नाईट ओके बाय. हंगा यो घरात रेडे होल्डे नाव पुरलेले असं आणि तुमका विचारून असेल ती मुखार एक बायल बैठाली न्हू ती म्हाका वळखीची कशी दिसली. उंटीच्या पट्ट्या काय मास्त देवा खातीर मास्त देवा खातीर वगी राव गो. लोड हॅपी फेस्ट. सेम टू यू. अरे तू काहीच चालेल की झाला तुमका राऊंड राऊंड एल्टन गेलो. एल्टन गेलो. हा तुमका बस स्टँडात पळून येता म्हणून गेला. हांव समजलो घर वचपाक गेला म्हणून कितें घराच्या माहीत कडेन आहा. तुमका काहीच चालेल की झाला अगो हाते पिसे पडा लागून गो. माहीत पिशे पडाक लागून म्हणजे हांव पिसो. आणि पिसे कोण मूळ लूट सांगतले किती झाले गो. अगो हांगा येऊन खंय पयर बसीर चढली आणि यो बस स्टँड आणि फाटल्यान गेला फुडल्या सगळे जास्त असले नाही. मागीर कंडक्टर येवन फाटी बस म्हणचे नाका निघून पयलोच फाटी वचून रावला हांव. नाका लागून वचून नाही तू आनी कित्याक लागून गो. खंय फकत बायलो असलो नाही तांकां पळून गेलेलो. आणि तू मग तू सारखे मुखार गेले मुग आणि रावले सारखे धाडले पुढे. अरे तांच्या बसले किती देणार रे. हाय साल किती आल म्हणून घे. अरे तुम्ही किती सांगून काय ते सांगलेस ना. अगो तिकीट म्हणून कंडक्टर राहिलो आये हाका बोट दाखवून सांगले तिकीट हो काढतलो म्हणून. हांव समजले ती तिकीट काढ म्हणून सांगता म्हणून. तिकीट काढून तुम्ही पैसे दिले किती. अरे तुझे कडेन पयशे नासले आणि एक पॅक कांदाक लावून किती बेश्टे भोंवता गो. अरे तुम्ही तिकीट काढून आधीच गो खंय काढले पैसे तरी वाचले खंय वाचले गो पुरा खर्चे पडले टिसीन धरले नाही आमकां. ते बाहेर म्हाका लज जाली. म्हणजे नजर फकत पाहिला सरस. मात देवा खातीर ओगी राव गो. आम्ही घरा कडेन ना झगडटा ते आम्ही लोकां घरा कडेन आसात.